नमस्कार, येवकार तुमकां. आतां हांव व्हिडिओ ह्या गजाली खातीर काडटा कारण मन खूब अस्वस्थ जालें आनी आतां जो एक व्हिडिओ हांवें पळयलो ताका लागून सामकोच अस्वस्थ जालें. चिंतलें की ओगी रावत जाल्यार एकादले वेळ आमच्यो मनांतल्यो भावना म्हाका भितरल्या भितर खातल्यो आनी आज रातचो हांव न्हिदपाक शकपाना म्हणून हो व्हिडिओ काडटा. सो कित्याचेर व्हिडिओ काडटा तें पळयात. गौतम खट्टरान आपल्याक बेल मेळ्ळ्या उपरांत कितें म्हटलें तें पळयात. कहना चाहता हूं कि गोवा के मेरे भाइयों को और खासकर आप पत्रकार बंधुओं को थोड़ा जर्नलिज्म का इथिक्स जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म. आई हैव डन माय मास्टर्स इन जर्नलिज्म. आई थिंक गोवंस, स्पेशली मीडिया पर्सन्स ऑफ गोवंस, doesn't have the decorum of journalism. So you need to follow the ethics of journalism first. And second thing what I want to say कि आप लोग थोड़ा अभी देश में क्या है, दो प्रकार के लोग हैं. एक होता है अनपढ़ व्यक्ति, एक होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति. और सर एक मिनट आप जर्नलिज्म के बारे में पूछ रहे हैं ना, ये जर्नलिज्म के लिए आपको ज्ञान मत दीजिए सर. गोवा जर्नलिज्म को ज्ञान मत दीजिए आप. सर डेकोरम मतलब आप सर आप गोवा जर्नलिज्म के लिए बोल रहे हैं. आप अभी इतना बड़े स्टेटमेंट क्या डेकोरम मतलब आपने बोला एथिक्स नहीं पाल रहे, बोल रहे आप जर्नलिज्म आप पाल रहे हैं. जो गोवा में आके स्टेटमेंट कर रहे वो बड़ा हंगामा हो रहा है. नहीं इतना बड़ा हंगामा वो आपके लिए हो रहा है, ना कि जर्नलिस्ट. अभी देखो आप खुद मुकर जा रहे हो. नहीं आप एथिक्स पालने को बोल रहे हैं ना. नहीं आप एथिक्स आता गौतम खट्टर म्हणटा की गोवन जर्नलिस्टांक खंय एथिक्स ना आनी तो खंय आपूण मास कम्युनिकेशनाचो स्टुडंट. आसत तूं मास कम्युनिकेशन स्टुडंट आनी गौतम खट्टराचेर म्हाका कांयच आतां उलोवपाचें ना. म्हाका आतां मेन प्रश्न आसा, ताणें म्हटलें न्ही आमकां एथिक्स ना. सो लेट अस स्टार्ट विथ द एथिक्स. म्हाजो प्रश्न आसा पुलिसांक, तुमी खंयच्याय चोराक धरल्या उपरांत जर तो एअरपोर्टांतल्यान आसूं किंवा रेल्वे स्टेशनाचेर आसूं किंवा खंयच्यानूय आसूं ताका बुरखो घालता आनी काडटा, जाल्यार गौतम खट्टराक जेन्ना हिमाचल प्रदेशाच्यान हाडिल्लो, ताका विमानांतल्यान हाडलो चल डिस्टन्सा खातीर, ताका बुरखा कित्याक घालूं ना? आमी खूब फावटी ते म्हणटा चोराचें तोंड दाखोवं नाका कारण कोर्टान खंय केस मागीर त्रास जाता म्हणून चोराक आयडेंटिफाय करप ना, कारण आयडेंटिफिकेशन पिरियड नंतर जाता. ताका तुमी बुरखा कित्याक घालूं ना? खंयचो चोर येता आसतना कोटी घालून येता की बाबा आपूण भाशण दिवपा आयिल्ल्या भशेन, आनी खंयच्या चोराक फुडें शूट करता आसतना पुलीस सांगता कुशी कुटा कोण आयिल्लो तो? जे दिसा गौतम खट्टराक गोंयांत हाडिल्लो ते दिसा अशें दिसतालें की चोर न्ही खंयचो तरी VIP मिनिस्टर आयला आनी ताका पुलीस सेक्युरिटी दिवन भायर काडटा आनी कोण चोर काय जाल्यार ते जर्नलिस्ट बाबडे थंय उबे राविल्ले शूट करपा खातीर. आनी त्या मनशा खातीर जेणें गोंयांत खोदोळ घातलो, आमची न्हीद पेड्यार करून उडयली, आनी त्या मनशा खातीर इतली सेक्युरिटी फुडें जालो, ताका घातलो जेलीन. हायपरटेन्शन, रोखडेंच हायपरटेन्शन जालें. मनीस चलत येता, मागीर हेजेर व्हीलचॅरार बसता मिडियाक पळोवन आनी एडमीट जाता. आतां एथिक्सा प्रमाणे वी हॅव टू डिमांड एन इन्क्वायरी की खंयच्या डॉक्टरान ताका हायपरटेन्शन म्हणून सर्टिफाय केलें आनी खंयच्या डॉक्टरान सांगलें की बाबा ताका हायपरटेन्शन आसा म्हणून ताका आतां हॉस्पिटलान एडमीट जावचें पडटलें आनी जेलीन न्हिदपाक मेळना म्हणून. खंयच्या डॉक्टरान तें काडचें पडटलें. रोखडोच तुका हार्ट एटॅक जालो आनी कोण तूं GMCन गेलो आनी ते बी नेटान GMCन वता. खंयच्या डॉक्टरान सर्टिफाय केलें की GMCन ताका एडमीट करचें पडलें म्हणून? खंयच्या डॉक्टरान सांगलें की ताका GMCन एडमीट करचो म्हणून? हांवें खूब फावटी आमी पळयलां की कोणाक बाबा जेलीन आसा, टेन्शन जाता, हायपरटेन्शन जाता कारण संवय नासता जेलीन, पूण ताका परत हाडटा. आमी पळयलें इवन गौतम खट्टराच्या पयलीं जी केस जाली बचाची, तातूंत ते लुथरा आशिल्ले, तांणी फाटीचें सांगलें, कितें कारण सांगलें, कोर्टान सांगलें नथींग डुईंग, तुमी जेलीन न्हिदा म्हणून. ताजें कस्टोडियल इंटरोगेशन नाका म्हणून तुमी काडून ताका हॉस्पिटलांत मेळयलो. आय एम नॉट स्पिकींग अबावट गौतम खट्टर. माय क्वेश्चन इज फॉर इन्वेस्टिगेटींग ऑफिसर्स. हायपर टेन्शन कोणें सर्टिफाय केलें? तर डॉक्टराचें पयलीं सर्टिफिकेट चॅक करा की ताका सर्टिफाय करपाक मेळटा काय म्हणून. हायपर टेन्शन जावन समज हॉस्पिटलांत एडमीट जावपाचें आसत जाल्यार जेलीन गेलो प्रत्येक मनशाक जेलीन सोडून हॉस्पिटलांत घालचो पडटलो. आनी बरें तुका हार्ट एटॅक येतालो, तुका एडमीट आशिल्लो, बेल जातकर तूं कटाकट भायर सरता आनी तुका कांयच टेन्शन ना. म्हणजे तुका एटॅक कसलो येतालो, खंयचो एटॅक येतालो आनी खंयच्या डॉक्टरान सर्टिफाय केलें, ताका डिस्चार्ज कोणें दिलो? तुम्ही फक्त जेलीन रावपा नाका म्हणून जे हॉस्पिटलान न्हिदले
आनी जर्नलिस्टांनी थोडे ते इग्नोर केले. एथिक्स शिकयता, गोंयकारांक एथिक्स ना, गोवन जर्नलिस्टांक एथिक्स ना. आमच्या सारके एथिक्स आशिल्ले मनीस तुका अख्ख्या गोंयांत मेळचे ना. गोंयच्या जर्नलिस्टांक जितले एथिक्स आसा ते खंयच ना. तूं जर हेच तुगेली अरेस्ट जर दिल्लीन जाल्ले न्ही, तुजेर अशें वयर पडटा आशिल्ले आनी तुका मॉब करून प्रश्न विचारता आशिल्ले. हांगा कुशीक राव म्हटल्यार जर्नलिस्ट कुशीक रावता. हांगा जर्नलिस्ट आंगार पडना वचून, किंवा कोणूच असो मायक घालिना. हे दिल्ली आशिल्ले जाल्यार हॉस्पिटलांत घुसता आशिल्ले आनी चॅक करता आशिल्ले खरेंच तुका हायपर टेन्शन आसा काय म्हणून, खरेंच तुका हार्ट अटॅक आयला काय म्हणून रिपोर्ट दाखय म्हणटा आशिल्ले आनी हॉस्पिटला भायर रावून सतायता आशिल्ले डॉक्टरांक. आमकां एथिक्स आसा. आनी तूं जो मनीस हांगा खोदळ घालून गेल्लो तो मनीस आमकां सर्टिफिकेट दिवपाक शकना, कारण तुजे एथिक्स पयलीं पळय कितें आसा तें. सो दीस इज अ व्हिडिओ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माय जर्नलिस्ट फ्रेंड की आमचे एथिक्सचो प्रश्न तूं काडूं शकना. तूं तुजे एथिक्स पळय आनी तुका कोणें सपोर्ट केला पळय न्ही तांकांय आमी आतां सोदून काडपाक जाय. त्या डॉक्टराकूय सपोर्ट करता तांकां सपोर्ट करपाक जाय, तांकां सोदून काडपाक जाय. सॉरी, कारण तुजें बाकीचें सगळें हें करा. आनी हिंदुत्वाचो ठेको तुमी घेवन दवरूं ना बाबानो. आमी हिंदू, आमकांय खबर आसा. सो जस्ट शट अप. तुका बेल मेळ्ळा मरे, मुखाट्यान भायर सारको राव, तोंड बंद करून राव. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करे? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.